मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी पास्काची परब समारंभ आसतना जेजूचे पुनर्जिवनपणाचेर आमकां नियाळ करूंक आमंत्रण आयचें, खास करून शुभ वर्तमान. ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां मारिया मागदालेन सकाळीं काडोक आसतनाच ती भायर सरता जेजूचे समाधी जेजूचे फोंडाशी वसूंक. आतां मारिया मागदालेन जेजूचे फोंडाशी वयता आसतना भिरांतीन बोल्लोली वस्तोरी, कित्याक ती जाणा जेजूचो ती इतली मोग कोरी आनी जेजूक आतां नाच केला, तर भिरांतीन आनी तशें दुबावीन हें सगलें चिंतून ती वेताली जेजूच्या फोंडाचेर. अशें न्हू ती बोरमाशान बोल्लोली म्हणून ती जेजूच्या फोंडाशी वेताली, पूण तिणें जेजूचो मोग केल्लो आनी जेजूचो मोग केल्लो आनी त्या मोगाक लागून ती जेजूच्या फोंडाशी वेताली. आनी थंय गेल्या उपरांत तिका अजाप दिसलें, हो फातोर आसलो तो कोणें काडला आनी जेजूचे कूड थिंगा ना. आनी हीच खबर जेजूचे लागशिल्ल्या सिसांक जुवांवांक तशें पेद्रूक दिता आनी ते येवन पळयता जेजूची कूड थिंगा ना, पूण ओळी जे लुकटां वापुल्लोली जेजूक बंद करून बांदून दवरूंक थिंगासर फोंडान ती लुकटां तो ते पळयता. आनी ती लुकटां कशीं आसली, अशींच उडयलेली न्हय, पूण बरी सारकी फोल्ड करून दवरलेली आसली. आनी हे ते पळयता आनी विश्वास दवरता. तर आमकां जेन्ना पुनर्जिवनपणाचेर आमी नदर मारता आसतना जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर आमकां जेजू सांगता, म्हाका पळयात आनी विश्वास दवरात. आनी जेन्ना आमी जेजूक पळयता, आमी विश्वास दवरता ताचेर, आमचें जिवीत हें पुनर्जिवनपणान बरोवन येता. म्हटल्यार जेजू आमकां हाजीर जाता आनी आमी जेजूक हेरां सगळें हाजीर करता हे पुनर्जिवनपणा वरवीं. तर जेन्ना जेजू आमकां आमंत्रण दिता ताचें पुनर्जिवनपण दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी, आमचे दिसा दिसपटे आमच्या फामिलीन आमी वावर करता थिंगासर हो पुनर्जिवनपण जेजू आमी वांटूंक जाय. आनी कशें करतले, जावं आमच्या उतरांनी वा जावं आमच्या कोन्यांनी आनी आमच्या जिविता वरवीं. अशी एक काणी आसा, लिओ टॉल्स्टॉय, एक फामाद फिलॉसॉफर. तो सदांच आपले भोंवडेक वयतालो आनी एक दीस असो भोंवडेक वयता आसतना एक भिकारी ताचेशी आयलो भीक मागूंक. आनी ताणें ताचे लागीं पयशे मागले भीक मागून. ताणें लिओ टॉल्स्टॉयान आपल्या बोल्सान हात घालून तो पळोवंक लागलो आनी पळयलें ताचे लागीं पयशे ना म्हणून. आनी पयशे ना म्हटल्यार तो त्या भिकाऱ्याक पळोवंक लागलो आनी म्हटलें ताका, भावा म्हजे लागीं तुका पयशे दिवंक ना, कांय ना. आनी ते वेळार त्या भिकाऱ्यान लिओ टॉल्स्टॉयक नदर मारली आनी म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका भावा म्हज्या म्हणल्यार इतलोच व्हडलो मान म्हाका मेवलो, म्हाका पयशांची आनी गरज ना. वय हांव तुजेशी पयशे मागूंक येयल्लो, पूण तुवें म्हाका व्हडलो मान दिलो. अशेंच जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आमच्या एक हांस्या वरवीं वो बरे उतरा वरवीं कोन्या वरवीं. तो देवाची काकूट आमी मागता आसतना पूण ताची कृपा आमकां मेळोन दी, हीच कृपा आमी दुसऱ्यांक दिवंक, ताचें पुनर्जिवनपण जें आमी अणभवलां तें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदार मेळो म्हूण हे मिसांत मागुया.